4 मार्च 2025 ह्या दिसा आदलो मंत्री आणि भाजपाचो फुडारी पांडुरंग मडकयकरान सरकाराचो मंत्री फक्त पयशे करपाक पेटल्या असो गंभीर आरोप केल्लो। तेन्ना गोंयभर बोवाळ पडिल्लो। आता भाजपाच्याच एका आमदारान पर्सनल हाऊसिंग प्रोजेक्टाची कामा खातीर एका कार्यकर्त्या कडल्यान 10 लाख रुपया घेतिल्ल्याचो गंभीर आरोप भाजपाचो फुडारी सावियो रॉड्रिक्सान ट्विटा वरवीं केला। वैयक्तीक हाऊसिंग प्रकल्पाची फायल क्लियर करपा खातीर एका आमदारान संबंधित मंत्र्याक दिवपा खातीर एक भाजपाच्या कार्यकर्त्या कडल्यान 10 लाख रुपया घेतिल्ले उपरांत कांय म्हयन्यांनी तो कार्यकर्तो भाजपाच्या एका ज्येष्ठ फुडाऱ्याच्या पदार पावलो। तेन्ना आपणे दिल्ले पयशे मंत्र्याकडे पावले काय ना हाची पुष्टी करपा खातीर संबंधित मंत्र्याक प्रश्न केले। आमदारान आपणाक कसलेच पयशे दिवंक ना म्हणून मंत्र्यान सांगले। उपरांत त्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यान संबंधित आमदाराक समन्स धाडून तांणी दिल्ले 10 लाख रुपया 2 सप्तकां भितर परते घेतले। आता सावियो रॉड्रिक्साच्या ह्या विधाना उपरांत गोंयभर परतून बोवाळ पडिल्लो आसा। मजगती सावियो रॉड्रिक्सान केल्ल्या वादग्रस्त विधानाची पक्षाचे ज्येष्ठ फुडारी चौकशी करतात अशें मंत्री माविन गुदिन्होंनी म्हणून सांगिल्लें आसा। सध्या हे वादग्रस्त विधानाविशीं जेन्ना पत्रकारांनी भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाक प्रश्न केलो तेन्ना ताणें सध्या उत्तर दिलेलें आसा की सावियो रॉड्रिक्स सध्या पक्षांत कसलेंच पद सांबाळिना। आपूण अध्यक्ष जाल्ले सावन नेमिल्ल्यांची अधिकृत वांगडी वळख आसा अशें भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगलां। 2025 जेन्ना एक वादग्रस्त विधान पांडुरंग मडकयकरान केल्ले की भाजपाचे आमदार मंत्री पयशे घेतात तेन्ना परतून एकदा भाजपाचो फुडारी सावियो रॉड्रिक्स हाणें परतून एकदा असो आरोप केलेलो आसा की एका आमदारान पर्सनल हाऊसिंग प्रोजेक्टाच्या कामा खातीर एक कार्यकर्त्या कडल्यान 10 लाख रुपया घेतिल्ल्याचो गंभीर आरोप सध्या भाजपाचो फुडारी सावियो रॉड्रिक्सान ट्विटा वरवीं केला। सध्या ह्या विधाना खातीर सगळीकडे बोवाळ पडिल्लो आसा। जेन्ना सावियो रॉड्रिक्साक पत्रकारांनी विचारले की ह्या विधानाविशीं जेन्ना पत्रकारांनी भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाक प्रश्न केलो तेन्ना भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगले की सावियो रॉड्रिक्स जे आसात ते पक्षांत खंयचेच पद सांबाळिनात। आपूण अध्यक्ष जाल्ले सावन नेमिल्ल्यांची अधिकृत वळेरी आपले कडेन आसा अशें ताणें सांगले। जाल्यार पक्षा भितरले लाचखोरी प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्यांची नांवां जी आसा ती पक्षांच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांक सांगतलो अशें भाजपाचो फुडारी सावियो रॉड्रिक्स हांचें म्हणणें आसा। तांच्यांनी अशें उलोवन दाखयलें आसा। तशेंच आपूण भाजपाच्या कार्यकारिणी समितीचो एक वांगडी आसा अशें लेगीत ताणें सांगिल्लें आसा। आनी अशें म्हणीत ताणें सध्या भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान जे सांगलां की सावियो रॉड्रिक्स हे भाजपाच्या खंयच्याच पदाचेर ना ताका हे प्रत्युत्तर सावियो रॉड्रिक्सान दिलेलें आसा। 2020 वर्साच्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत भाजपान हळदोणा, शिरसय, सांत लॉरेन्स, बेतकी, खांडोळा, दवर्ले, गिरदोळे आनी खोला अशा सुवातेंचेर जैत मेळिल्ले। मात अंदू वर्सा जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत काँग्रेस, आरजीपी आनी अपक्ष उमेदवारांनी भाजपाक हारयत थंय ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सींनी जैत मेळिल्ले। ह्या खातीर मंत्री बाबूश मोन्सेरात, निळकंठ हळर्णकर, आमदार उल्हास तुयेकर तशेंच हे भाजप सरकारात आशिल्ले अपक्ष आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांचे कामगिरी कडेन कशें पळयता तशेंच हाचो येवपी विधानसभा वेंचणुकेचेर परिणाम कितें जातलो काय जातलो काय ना असो प्रश्न जो आसा तो पत्रकारांनी प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाक केल्लो। ताचेर जाप दिता आसतना भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगले की येवपी विधानसभा वेंचणुकेचेर हाचो कसलोच परिणाम जावचो ना। मुळात मतांच्या टक्केवारींतल्यान गोंयकारांनी भाजपाक बऱ्या तरेन बहुमतान निवडून हाडिल्ले आसा असो विश्वास भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान उक्तायलो। येवपी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजपाची मतां फुटची न्हय आनी विरोधी मतां एकठांय येवची न्हय ह्या खातीर कसली रणनिती तयार करपाक शकता हाचेर सविस्तर चर्चा बसकेंत जाली। जायत्या फुडाऱ्यांनी संघटनात्मक घटमूट करप, कार्यकर्त्यांचे मनोबल सुदारप आनी समन्वय वाडोवपाची गरज उक्तायली। बुधवारा राज्यांत जाल्ल्या सागर मंथन कार्यावळी निमतान BL संतोष गोंयांत पावले। हाच्या पयलीं मंगळारा ताणें मंत्री, भाजपा आमदार आनी कोर कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यां कडेन बसका घेतली। गोंयांत मंत्री, आमदार, पदाधिकारी आनी कार्यकर्त्यांनी सेगीत चवथे खेपे भाजपाक सत्तेर हाडपा खातीर आतांच्यान काम सुरू करपाक जाय। दर एकल्यान वैयक्तीक मतभेद विसरून पक्षाक सत्तेर कशें हाडचे, जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या माध्यमांतल्यान मतदारां कडेन कशें संपर्क दवरचे, गांवगिरे आनी शारांनी रावपी मतदारांचे प्रश्न समजून घेवन ते सरकारा मेरेन कशें पावचे ह्या प्रश्नांचेर उलोवप जालें।
कांय दिसा पयलीं दिवचले एका बायलेक लुटपाची घडणूक घडिल्ली. ही घडणूक ताजी आसतनाच मंगळारा दनपारा दिवचलच्या पाजवाड्या वयल्यान लांबगांव वचपी रस्त्याचेर परतून एक फावट एका पिगमीकाराक लुटपाची घडणूक मुखार आयिल्ली आसा. मध्य प्रदेशांतल्या दोगा तरणाट्यांनी रणजीत साखळकर ह्या पिगमी कलेक्टराच्या हातांतल्यान हे बॅग निसकाटिल्ले पयशांचे आनी पयशान भरिल्ले बॅग घेवन ह्या चोरांनी थंयच्यान फुज्जो काडिल्ल्याचो हो जो कितें मामलो आसा तो मुखार आयिल्लो आसा. एकलो हाताक मेळ्ळो जाल्यार दुसरो पळपाक यशस्वी जालो. बॅगेत 43,000 रुपया आशिल्ले अशें कळटा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अटक केल्ल्या दुबाविताचें नांव अमित गुज्जर अशें आसा. दिवचल पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी भर पडत आसा. परवरी एका शाळेंतल्या 6 वर्साच्या चलयेचेर स्कूल बसीत विनयभंग जाल्ल्याची घडणूक मुखार आयला. ह्या प्रकरणात परवरी पुलिसांनी दुबावित आरोपी अल्लाबक्ष सय्यद बादे उर्फ बक्षी ह्या 46 वर्साच्या दादल्याक अटक केल्या. तशेंच ती गाडी लेगीत सध्या पुलिसांनी जप्त केल्या. फाटल्या 2 वर्सां सावन त्या सांत चलयेचेर अत्याचार जातालो हो दुबावित तिचेर अत्याचार करतालो. ताच्या पालकांक 21 डिसेंबराक ही गजाल कळ्ळी. चलयेच्या वागणुकेत फरक दिसपाक लागिल्ल्यान पालकांनी चलये कडल्यान जें कितें सत्य आसा तें जाणून घेतलें. उपरांत पुलिशेन कागाळ नोंद केली. पिडेस्त चली इस्कॉलाक व्हरपाक येवपी गाडयेंत सगळ्यांत पयलीं चडटाले आनी शाळा सुटल्या उपरांत निमणे ते देंवताले. दुबावितान होच वेळ साधून तिचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याचे मुखार आयले. वैजकीय तपासणेंत ते चलयेचो विनयभंग जाल्ल्याचें स्पश्ट जालां. पुलिसांनी गुन्यांव नोंद करून ह्या दुबाविताक अटक केला. ताका 4 दिसांची पुलीस कोठडी फर्मायल्या. मुंगूल गँगवॉर प्रकरणांतलो आरोपी अमोघ नायकाक दक्षिण गोंय सत्र न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केलो. हेर 10 दुबावितांच्या जामीन अर्जांचे न्यायालय सोमारा 29 तारखेक निकाल दितले. आतां मेरेन ह्या प्रकरणात 16 दुबावितांचो जामीन मंजूर केल्लो. अमोघ नायकाक 50,000च्या वैयक्तीक बॉन्डाचेर जामीन दिलेलो आसा. जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाची युती आशिल्ली. मात गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीन खोर्ले आनी मोरजे मतदारसंघांतल्यान आपापले उमेदवार रिंगणात देंवयता आसतना ही फ्रेंडली फायट म्हणून दोनूय पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी सांगिल्ले. मात वेंचणुकेच्या उपरांत काँग्रेस तशेंच गोवा फॉरवर्डाक ही फ्रेंडली फायट म्हारग पडिल्ल्याचे दिश्टी पडले. ह्याच फ्रेंडली फायट संकल्पनेचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हाणें म्हत्वाचें विधान केलां. तें म्हटल्यार 2027 वर्सा हीच फ्रेंडली फायट संकल्पना म्हारग पडटली अशें ते म्हणटात. 2017 वर्सा हीच फ्रेंडली फायट संकल्पना केल्ली मात ती यशस्वी थारिल्ली. आतांच्या ह्या वेंचणुकेक तीच गत जाली देखून आपलो फ्रेंडली फायट संकल्पनेचेर मात्तूय विश्वास नाशिल्ल्याचें आतां विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सांगलां. 2027ची विधानसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान हो दृश्टिकोन योग्य नाशिल्ल्याचें सध्या युरी आलेमावान स्पश्ट केलेलें आसा. आर्लेम सरकार ते नुवे मेरेनच्या रस्त्या कुशीक कोयराचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. यो वच करपी लोक ह्या वाठारांत कोयर हाडून उडयतात. खासा करून चिकनाचो धंदो करपी लोक ह्या सुवातेचेर चिकनाचो वेस्ट हाडून उडयतात. ह्या कोयराक लागून पुराय वाठारांत घाणयारो वास पातळटा. ताका लागून शेतकरी जे आसात शेतकरी तांकां अडचणी निर्माण जातात. देखून संबंदीत अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रकारात लक्ष दिवन हो कोयर उडयतल्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी सध्या तांचे थळावे करपाक लागल्यात.
हडफडे बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागपाच्या प्रकरणातलो दुबावीत विवेक सिंग हाचो जामीन अर्ज म्हापशेच्या अतिरिक्त न्यायालयान भायर मारलो, जाल्यार प्रियांशू ठाकूर आणि राजवीर सिंगानी हांकां सशर्त जामिनाचेर सोडल्यात। जाल्यार लुथरा भावांची पुलीस कस्टडी जी आसा ती आनीक 4 दिसांनी वाडिल्ल्याचें कळटा। हडफडे बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागपाच्या प्रकरणातलो दुबावीत जो आसा विवेक सिंग हाचो जामीन अर्ज म्हापशेच्या अतिरिक्त न्यायालयान भायर मारिल्लो आसा, जाल्यार प्रियांशू ठाकूर आणि राजवीर सिंगानी हांकां सशर्त जामिनाचेर सोडून दिल्यात। लुथरा भावांची पुलीस कस्टडी आनीक 4 दिसांनी वाडयल्या। बेतोळ्या दत्तगड वाठारात लाखांनी रुपया खर्च करून कोयराचो प्रश्न जो आसा तो मुळांतल्यान हुमटावन उडोवपा खातीर कोयर प्रकल्पाची बांदावळ उबारिल्ली खरी, पूण कांय लोकांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध केल्ल्यान हो प्रकल्प तशाचो तसोच उरोन राविल्लो आसा। जाका लागून वाठारांतल्या रस्त्यांचेर ह्यो कोयराच्यो राशी सध्या थंय पळोवपाक मेळटा। सरकारान आनी थळाव्या आमदारान हो प्रश्न जाता तितल्या बेगीन तडीक लावचो अशी मागणी सध्या थळावे करीत आसात। हो प्रकल्प तसोच्या तसोच उरिल्ल्यान कोयर जो आसा तो सगळ्या वाठारांत पातळिल्लो बेतोड्या दत्तगड हांगासर दिश्टी पडटा। लाखांनी रुपया खर्च करून थंय कोयराचो प्रश्न जो आसा तो मुळांतल्यान हुमटावन उडोवपा खातीर कोयर प्रकल्प हांगासर बांदिल्लो खरो, पूण सध्या कोयराची ही अवतिकाय ह्या बेतोड्या दत्तगड वाठारांत दिश्टी पडटा। थळाव्यांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध केल्ल्यान कचरो जो आसा तो आतां सगळी कडेन असो खंयच्या खंय उडयल्लो पळोवपाक मेळटा। वास्को बुटेबाड वाठारांत थळाव्यांनी एका चोराक रंगे हात धरलो। लोकांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 5 जाणांचो एक पंगड चोरी करपा खातीर घरांत घुसपाचो यत्न करतालो, मात सादूर लोकांनी 5 एका चोराक रंगे हात धरलो, जाल्यार बाकीचे 4 चोर जे आशिल्ले ते कशे बशे त्यांच्या हातींतल्यान पळून गेले। त्या घरांतली जी फामील आसा ती 5 दीस जाली घरा भायर गेल्ल्यान घरा भायर आशिल्ल्या कारणात हे घर रिते आशिल्ले खाली आशिल्ले आणि हाचोच फायदो घेवन हे 5 जाण चोर जे आशिल्ले ते चोरी करपाक घरांत रिगताले। मात्र सुदैवान लोकांक हे चोर चोरी करता आसतना दिश्टी पडले। लोकांची नजर ह्या चोरांचेर पडली तेन्ना लोकांनी जेन्ना तांकां धरपाचो यत्न केलो तेन्ना हातूंतले 4 जाण चोर थंयच्यान पळून गेले, जाल्यार एकटो चोर सापडलो। ह्या एकट्या चोराक लोकांनी पुलिशेंच्या हवाली केलो। टेंबवाडो मोरजेच्या दर्यादेग वाठारात कासव संवर्धन मोहीम चालीक लायतात। सध्या टॅक्सीवाल्यांचो जो प्रश्न जो आसा तो मुख्यमंत्र्याच्या कोर्टात पाविल्लो आसा। रोखडोच हो टॅक्सीकारांचो प्रश्न जो आसा तो तडीक लायतले अशें आश्वासन सध्या येरादारी मंत्री माविन गुदिनून दिलेलें आसा। टॅक्सीकारांचे जे कितें प्रश्न आसात ते सध्या मुख्यमंत्री हाताळटा, ताका लागून सध्या टॅक्सीकारांचे जे कितें प्रश्न उप्राशिल्ले आसा ते बेगोबेग सुटावे करतले अशें येरादारी मंत्री तशेंच पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन टॅक्सीकारांक आश्वासन दिल्या। बॉल इज इन द सीएम्स कोर्ट। टॅक्सीकारांच्या ह्या प्रश्नाचेर येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन अशी तांकां सध्या जाप दिला। समाधानकारक उत्तर आणि जे कितें तांचे प्रश्न आसा ते सुटावे जातले अशें तांचें म्हणणें आसा। मोरजेच्या दर्यादेग वाठारात कासव संवर्धन मोहीम चालीक लायतात खरी, पूण अजून मेरेन ह्या वाठारात बऱ्या दर्जाचे अशें अभ्यास केंद्र संबंधीत प्रशासनान उबारूंक ना। आणि दुसरे वटेन आतां मेरेन एकाय कासवान ह्या वाठारात तांतयाय घातिल्ली ना। ह्या वाठारात सारख्यो असल्यो बऱ्यो कश्योच साधन सुविधा ना कासव संवर्धना खातीर। देखून ह्या सुवातेचेर बऱ्या दर्जाचे अभ्यास केंद्र उबारचे तशेंच सरकारान ह्या विशीं अभ्यास करचो अशी मागणी थंय सध्या जावपाक लागल्या। मोरजे दर्यादेग टेंबवाडा हांगासर जे कासव संवर्धन आसात, जी मोहीम चालीक लायतात, ते अजून मेरेन फावो त्या दर्जाचे अभ्यास केंद्र संबंधीत प्रशासनान उबारिल्ले ना। तशेंच आतां मेरेन ह्या वाठारांत एकाय कासवान तांतयाय घातिल्ली पळोवपाक मेळना।
ह्या वाठारात सारक्यो साधन सुविधा नाशिल्ल्या कारणात ह्या सुवातेचेर बऱ्या दर्जाचे अभ्यास केंद्र उबारचे अशें थंयचे लोक मागणी करतात. मोपा मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर प्रवाशांक घेवपा खातीर दोन मिनटां परस चड वेळ रावल्यार टॅक्सीकारांकडल्यान ₹200 दंड घेवपा विशीं GMR कंपनीन नेम लागू केल्ल्यान टॅक्सी चालकां मदीं गोंधळ निर्माण जालो. हो नेम अचकीत चालीक लायिल्ल्यान टॅक्सीकारांनी ही नाराजी उक्तायल्ली. अतिरिक्त शुल्का विशीं पयलीं कळोवंक नाशिल्ल्यान तांच्यांनी हुस्को उक्तायला. शुल्क वाड केल्ल्यान टॅक्सीकारांनी विरोध केलो. तशेंच शुल्क वाडयल्ल्यान दिसपट्टे वेव्हार आनी तांच्या कामाचेर परिणाम जातलो म्हूण टॅक्सीकारांनी हुस्कोय उक्तायला. एका सांज चलयेचो विनयभंग केल्ल्या प्रकरणात सुकूरच्या अल्लाबख्श सय्यद बादे हाका परवरी पुलिसांनी अटक केली. दुबावीत ह्या चलयेक स्कुलांत व्हरपा हाडपाचें काम करतालो. पॉक्सो कायद्याच्या कलमा खाला गुन्यांव नोंद करून दुबाविताक अटक केलेली आसा. तशेंच ह्या आरोपी वयलो फुडलो तपास चालू आसा. ज्या सांज चलयेचेर विनयभंग जाला ताका हो अल्लाबख्श सय्याबदी नांवाचो मनीस स्कुलांत हाडप व्हरप अशें काम करतालो. ताचेर मोका सादीत ह्या चोरान त्या सांज चलयेचेर अतिप्रसंग केलो. दुबावीत त्या चलयेन स्कुलाक पावपाचें दुबावीत तो काम करतालो, हाडपाचें काम करतालो. सध्या ह्या दुबाविताचेर पॉक्सो कायद्याच्या कलमा खाला गुन्यांव नोंद करून ह्या दुबाविताक अटक केलेली आसा. इस्रोन आनीक एक नवो असो इतिहास रचिल्लो आसा. LVM-3 रॉकेटाचे स्पेस सेंटरा वयल्यान यशस्वी उड्डाण जाल्लेलें आसा. ब्लू बर्ड 6 सॅटेलायट कक्षेत हे रॉकेट धाडिल्ले आसा. भारताच्या अंतराळ एजन्सी इस्रोन तांच्या सगळ्यांत जड आजून मेरेनचे अशें हे रॉकेट तांच्यांनी अंतराळात धाडिल्ले कळटा. LVM-3 ब्लू बर्ड 6 सॅटेलायटासर यशस्वी लॉन्चिंग करून एक व्हड कामगिरी इस्रोन सध्या आनीक केलेली आसा. हे मिशन भारताच्या अंतराळ क्षमता मदीं एक म्हत्वपूर्ण वांटो बजयता. LVM-3 रॉकेटाक बाहुबली अशें नांव दिल्ल्याचें कळटा. हे LVM-3 आतां मेरेन जे इस्रोन रॉकेटां केल्या त्या रॉकेटान आतां मेरेन हे सगळ्यांत जड अशें रॉकेट तांच्यांनी अंतराळात धाडिल्लें आसा. ताका लागून हे जड आशिल्ल्या कारणान ह्या रॉकेटाक बाहुबली अशें नांव दिल्ल्याचें कळटा. भारतात वेगवेगळ्या राज्यांनी सध्या कुडकुड्याची थंडी जी आसा ती सगळी कडेन आमकां पळोवपाक मेळटा. उत्तर भारत तशेंच दक्षिण भारतांत लेगीत थंडीचो पारो जो आसा तो खूब वाडिल्लो आसा. मात्र ही जी आमी चित्रां पळयता ती तामिळनाडू उटी हांगासरली. उटी हांगासर चक्क ह्या वाठारांत झेल पडिल्ल्याची चित्रां सध्या आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हळ्यार तामिळनाडू हांगासर उटी हे झेल पडपाची दृश्यां सध्या आमकां मुखार आयिल्लीं आसा. जाका लागून झेल पडिल्ल्या कारणान ह्या वाठारांत तापमान जें आसा तें 0 डिग्री सेल्सियसाच्या सकयल गेल्ले पळोवपाक मेळ्ळें. जाका लागून थंडी जी आसा ती खूब व्हड प्रमाणांत उटी हांगासर जाणवपाक लागला. उटी हांगासर कितलेशेच लोक पर्यटक हांगासर भेट दितात. ह्या वाठाराक भेट दिवन पर्यटक हांगासर येवपाक पसंत करतात अशें हे उटी शार सध्या बर्फान झाकिल्लें पळोवपाक मेळटा. मात्र दिल्ली जर तुमी पळयशात जाल्यार दिल्ली प्रदुशणाचे वारे सामकेच तेंगशेर पाविल्ले आसा. प्रदुशणाची स्थिती जी आसा ती दिसान दीस गंभीर जायत आसा. एका वटेन थंडी, दाट धुके, दुसऱ्या वटेन हे प्रदुशणाचे धुके. अशा तरेन ह्या धुक्यान राजधानी दिल्ली सध्या प्रदूषणग्रस्त केलेली आसा. त्याच बरोबर हे प्रदूषण जे आसा ते सामके वायट श्रेणीच्या सकयल पाविल्ले आसा. ताका लागून AQI जो आसता तो एकदम वायट श्रेणीत पाविल्ल्याचें कळटा दिल्ली हांगासर. CPCBच्या अनुसार ह्या इलाक्यांत दिल्लीच्या AQI सामको खराब श्रेणीचेर पाविल्लो आसा अशें कळटा. दिल्ली सध्या
प्रदूषणग्रस्त जाल्ली दिल्लीकारांक जाणवपाक लागला। त्याच बरोबर श्वास घेवप अशा तरेचे गंभीर दुयेंस थंय दिल्लीकारांक जाणवता। उत्तर प्रदेश हांगासर दाट धुके सध्या पसरिल्ले पळोवपाक मेळटा। येरादारी करप्यांक बरीच आडमेळी थंय निर्माण जाता। अशा व्हडल्या व्हडल्या हायवेंचेर जर उत्तर प्रदेशाक पळयशात जाल्यार दाट धुक्याच्या कारणांत सध्या सकाळच्या वेळार पुराय वाठार जो आसा ती एक व्हडली चादर थंय अशी पळोवपाक मेळटा धुक्यांची। ताका लागून येरादारी करप्यांक आडमेळी येवपाक थंय शकता। उत्तर प्रदेशातले जर तापमान पळयत जाल्यार ते 11 डिग्री सेल्सियस हाचेर पाविल्ले आसा। म्हटल्यार खूप थंड हवामान उत्तर प्रदेशात जाणवपाक लागिल्ले आसा। ताका लागून IMDन उत्तर प्रदेश हांगासर येल्लो अलर्ट लेगीत जारी केल्लो आसा। उत्तर प्रदेशातल्या आग्रा हांगासर जर पळयशात जाल्यार थंडी खूप प्रमाणात वाडिल्ली आसा। सकाळी फुडें दाट धुके थंय पसरता, जाका लागून ताज महलाचो जो नजारो आसा तो अंधूक थंय दिसपाक लागता। पर्यटकांक खातीर एक जर हांगासर भेट दितले जाल्यार हो नजारो जो स्पश्ट दिसपी ताज महालाचो सध्या ह्या दाट धुक्यां खातीर अंधूक दिश्टी पडटा। ताका लागून फोटोग्राफी करतले जाल्यार हांगासर भेट दिवप्यांक सुद्दां हे दृश्य मातशें खटकपाक लागिल्ले आसा। कारण की एका वाटेन थंडी खूप जी आसा ती जाणवपाक लागल्या लोकांक। पर्यटक व्हडा संख्येन थंड प्रदेशात भोंवपाक पसंत करतात। मात्र आग्रा हांगासर जे ताजमहल भोंवपाक भेट दितात तेन्ना हांगासर फोटोग्राफी करतल्यांक सध्या आडमेळी ही जाणवपाक लागल्या ती फक्त ह्या दाट पडपी धुक्याक लागून। ओडिसांतल्या मयूरभंज हांगासर दाट धुके थंडीचे पडिल्ले आसा। त्याच बरोबर हांगासर तापमान जे आसा ते 10 डिग्री सेल्सियस पाविल्ल्याचें कळटा। ओडिसा सध्या शार जे आसा ते थंड वातावरणात घेरिल्ले पळोवपाक मेळटा। ओडिसांतले मयूरभंज वाठार हो सध्या तापमानात घसरण जाल्ल्या खातीर हो थंड वाठार जाल्लो आसा। दाट धुक्यांचो प्रकोप ह्या शाराक जाणवपाक लागला। दाट पडिल्ले धुके ह्या कांय वाठारांनी धुरसट एक चित्र तयार करता। चार मार्च 2025 ह्या दिसा आदलो मंत्री आणि भाजपाचो फुडारी पांडुरंग मडकयकारान सरकाराचे मंत्री फक्त पयशे करपाक पेटल्यात असो गंभीर आरोप केल्लो। त्याच्या उपरांत परतून एकदा आता बोवाळ जाल्लो आसा। ते म्हटल्यार भाजपाच्याच एका आमदारान पर्सनल हावसिंग प्रोजेक्टाची कामां खातीर एका कार्यकर्त्या कडल्यान 10 लाख रुपया घेतिल्ल्याचो गंभीर आरोप भाजपाचो फुडारी सावयो रॉड्रिक्सान ट्विटा वरवीं केली। मात्र भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाचें म्हणणें आसा की हो जो सावयो रॉड्रिक्स आसा तो आपल्या पक्षात कसलेच कामगिरी किंवा कसलेच पद ताचे कडेन ना। मात्र सावयो रॉड्रिक्स जो आसा ताणें ताका प्रत्युत्तर दिलेलें आसा। हाचेर सगळ्यांचें लक्ष आसा की हाचे आतां फुडें कितें चित्र लोकांसमोर येतलें अशें एक प्रकरण गोंयांत पयले जाल्लें पळोवपाक मेळटा। कांय दिसा पयलीं दिवचले एका बायलेक लुटपाची घडणूक घडिल्ली। ही घडणूक ताजी आसतनाच मंगळारा दनपारा दिवचलच्या पाजवाडा वयल्यान लांबगांव वचपी रस्त्याचेर परतून एक फावट एका पिगमीकाराक लुटपाची घडणूक घडिल्ली आसा। मध्य प्रदेशातल्या दोगा तरणाट्यांनी रणजीत साकळकर ह्या पिगमी कलेक्टराच्या हातांतले पयशांचे भरिल्ले बॅग घेवन पळ काडिल्ल्याची एक चोरीची घटना मुखार आयिल्ली आसा। हाचो फुडलो तपास सध्या पुलीस करतात।